येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. मोबोर दर्या देगेवयली कोसळ्ळी रिटर्निंग वॉल. दर्या देगेचे उदक घरांनी रिकपाचो थळाव्यांक भंय. कोट्यांनी मोडून दर्या देगेर बांदिल्लो रस्तोय गेलो व्हांवून. मंगळारा गोंयकारांनी भक्तिभावान मनयले सेंट अँथोनीचे फेस्त. व्हडा संख्येन भाविकांनी घेतले सेंट अँथोनीचे बेसांव. गोंयांत दाखल जालो मान्सून, तरी मडगांवां 10 सेंटीमीटर पावसाची नोंद. फुडल्या 2 दिसांक घसघसतलो, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. मोबोर दर्या देगेवयली रिटर्निंग वॉल कोसळ्ळ्या, जाका लागून दर्या देगेचें उदक थळाव्यांच्या घरांनी रिकपाचो भंय थळाव्यांक सतायता. रिटर्निंग वॉल परतून बांदली ना जाल्यार पावसांत घरा भायर जावपाची पाळी येता. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. दर्याच्या उदकाची पातळी वाडल्या, तशेंच कोट्यांनी पयशे मोडून दर्या देगेर बांदिल्लो रस्तो लेगीत दर्यांत व्हांवून गेला. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे मोबर बीच आनी आज जी कावेलीसी पंचायत आसा हिने आज इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी हांगा इन्स्पेक्शन केले तितून तांकां 3 गजाल्यो हांगा दिश्ट पडल्यो. एक म्हणटी हांगा येवपाचो रोड केल्लो वो कितलेशे कोट्यांचो रोड व्हांवोन गेलो. हांगा रोडूय दिश्ट पडना, न त्याची कितें सामानूय दिश्ट पडना. दुसरें म्हणल्यार हांगा ह्या मोबर बिचाची जे रिटर्निंग वॉल आसा ही बांदपा जाय, कित्याक ही जी आतां सँड ड्यून आसा वो सगळो पावसा हेजेर गेले कडेन आसा. कित्याक वेव चड मारले कारणान हांगा हे सगळे कोसळून गेला. हांगची जी पयलींची ट्रेडिशनल जी हे आसा तुगेली बांदलेली जी धड आसा ही कोसळून गेले कडेन आसा. आनी तिसरें म्हणलें जाल्यार हांगा जे ट्युरिस्ट येतात, हे ट्युरिस्ट खंयचे आसूं, गोंयचे आसूं या गोंयचे भायले, हे जे हांगा येतात हे हांगा बियरीच्यो सोऱ्याच्यो इतली बाटली हांगा उडयले कडेन आसात. ह्यो काडपाक जातली काय कितें म्हूण तेंय समजना आमकां. कित्याक ह्यो ज्यो बाटल्यो हांगा उडयल्या ह्यो कोणाच्या पांयां लागपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. म्हणून आज पंचायतीन सांगला की आमी ही जी वाट आसा ही 2 ते 2.5 म्हयन्या खातीर आमी बंद करतले. आनीक हेजी लोकांनी नोंद घेवची आनी ट्युरिस्टांनी घेवची म्हणत. आनीक तेजे भितर तेणी सरकाराक अपील केला की हे बेगीच्या बेगीन हे जी धड आसा ही बांदून घेवची आनी लोकांक सेफ करचे. ना जाल्यार ह्या दर्या कुशीक जी घरां आसात ही एक रात्या भितर नाच जावपाक शकतात, कितेंय जावपाक शकता. म्हणून तेणी अपील केला की बेगीच्या बेगीन सरकारान हितून लक्ष घालून बेगीच्या बेगीन ही धड जी आसा ही बांदची म्हणत. पळय सांगता म्हणल्यार आतां आमगेलो फिशरमॅन आहा तो हिंगा पयलें गोरतेचें आनी आमगेलो जिजस पंच आहा हिंगाचो तोय नुस्तेकारूच. हे आतां 2-3 वर्सां जालीं हें उदक चड वयर येयत आहा आनी आमी सगळे ऑथॉरिटी मेळ्ळे जावं आमगेले MLA, तुगेले एनवायरमेंट मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर देखून लेटर केल्या. सो आमगे मागणी कितें आहाय हें बेगीन हो डिजास्टर जाच पयलें पण लोकांच्या घरांत उदक बी येयच न्हू पयलें हें मातशें रिटेनिंग वॉलाचें आनी जे ते टॅक्नॉलॉजी यूज करून बेगीन बांदपाचें. आज तुवें पळयलां कितलें कातरान वयता, वसत आहा. एक दिसा कितें जातलें, येसलो सायक्लोन नाजाल्यार हरिकेन कितें येतलें आनी हाफ गांव वयतलो, मागीर रडोन फायदो ना. जसो भायर येता ते भशेन आतां आमी उठाय एक मातशें एक एडवांटेज कितें आहा आमकां, दोंगर आहा बोगलेर, ताका लागून तें हीट जायना. पूण जरी तर एक जालें हरिकेन आनी जरी तुगेलें टायफून बी जालें जाल्यार म्हाका दिसता उदक सगळें गांवांत पावतलें आनी कितें जावपाक शकता. ताका लागून हांव मागताय सरकारा कडेन की टॉप प्रायोरिटीचेर तुमी हे सिजन तुमी गेले लास्ट टेस्ट करपाचें आनी बेगीन पावस जाता म्हणून काम चालू करपाचें. हे मातशें जालां तें हे वर्सा चड जालो. आज 2 वर्सां जालीं थोडे जाल्ले, पूण हे वर्सा चड जालां. हे केन्ना व्हांवोन वचत आमच्यान सांगूंक जायना. आमी मोबरार लास्ट रावता हांगासर. हेजे पयलीं अशें केन्नाच जावंक नासलें. हें आतां सगळीं रेंव दोनूय सायडीची, दर्याची आनी खाडयेची सगळीं रेंव गेल्ली आसा. आनी गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवन भायले आनी भितरले बांदकाम करून आमकां सेफ्टी दिवची. तुमकां हेका तेकोन आसा घर घर सामकें लागीं आसा आनी हे केन्नाय वचपाक शकता. हे गॅरंटी दिवना. हे पयल्या केन्ना व्हांवोन वचत ते कळोवंक शकना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान फटींग एफिडेविट करून दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आपली प्रॉपर्टी म्हणून सांगल्या. त्या संदर्भात
वेंचणूक आयोगाकडे कागाळ करून लेगीत वेंचणूक आयोगान कांयच दखल घेवंक ना संजय बर्डेन मिडियाक सांगले. त्या संदर्भात ताणें सभापती रमेश तवडकाराची भेट घेतली. पळयात पुराय बातमी. हांवें पयलीं इलेक्शन कमिशनाक तेजी कंप्लेंट दिल्ली. इलेक्शन कमिशनान ताका एक शोकस नोटीस सुद्दां काडूंक ना, ताका आपूण सुद्दां हाडूंक ना आनी म्हाका घराक लेटर धाडलें की तूं ऑनरेबल कोर्टान वच आनी तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घाल म्हणून म्हाका अशें दिसलें की ऑनरेबल कोर्ट जेन्ना डायरेक्शन दिता स्पिकरा कडेन वच म्हणून आनी स्पिकर डिसिजन दिता म्हणून तें हांव अनुशंगान आयज येयल्लो आमच्या स्पिकराक मेळ्ळो आनी सांगलें हांवें की प्रवीण आर्लेकरान फॉल्स एफिडेविट दिल्या, दुसऱ्याची प्रॉपर्टी ही आपली प्रॉपर्टी म्हणून सांगल्या आनी गव्हर्मेंटाचे उदकाचें कनेक्शन सुद्दां तेणी मिटर सुद्दां बसयनासतना डायरेक्ट घरा कडेन कनेक्शन घेतलें. तेजेर हांवें पुलीस कंप्लेंट केलेली. आज पासून तेजेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवासून पोलीस सुद्दां तेजेर एक्शन इलेक्शन कमिशन जे बॉडी जी आज बसलेली आहा न्ही, हांव कित्याक लागून इलेक्शन घालता इलेक्शन कमिशनाचेर म्हाका भितर घातल्यार करता, पूण इलेक्शन कमिशनान ताका शोकस नोटीस कित्याक लागून घालूंक ना. इलेक्शन कमिशनान ताका शोकस नोटीस घरा कडेन धाडूंक जाय आसली. बाबा तुजेर आयज एक डॉक्युमेंट जे आसा विथ डॉक्युमेंट दिल्लेले आज पासून तूं कांयच कित्याक लागून एक्शन घेवंक ना. पूण आयज ह्या सरकारान बीजेपीच्या आयज दादागिरी खूब जाल्लेली आसा. जो मनीस फटींग सुद्दां तेंच्यांनी फॉल्स एफिडेविट दिली आज पासून तेजेर ते एक्शन घेना म्हणून हांव स्पिकरा कडेन येयल्लो. ताका खंयच्या परिस्थितीन ताका डिस्क्वॉलिफाय कर. आयज स्पिकराच्या हांव हेका लावला, स्पिकरान जर दिवंक ना डिस्क्वॉलिफिकेशन जाल्यार हांव ऑनरेबल हायकोर्टान वयतलो आनी हेजेर केस घालतलो. इवन सुद्दां आतां गव्हर्मेंटाचो मनीस येवन सांगतलो तांकां की बाबा ही जी फॉल्स एफिडेविट दिल्लेली आहा दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आपली म्हणून सांगल्या आनी गोंयच्या लोकांक सांगता हांव ह्या प्रवीण आर्लेकरान गिरीन एक तेजी जागो आसा प्रवीण आर्लेकराचो आनी तो MLA आसा आयज आनी बीजेपीच्या सरकारान आसा. तेणी गरीब जनतेक तेणी आपले शेत म्हणजे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ही NOC हेची ना, आमच्या पंचायतीची NOC ना, TCBचे एप्रुवल ना आनी सनद सुद्दां नासतना तेणी 8,400 स्क्वेअर मिटर तेणी घरां बांदून दिल्लेली आसा. गव्हर्मेंटाक कांयच भितर रेव्हेन्यू ना आनी तसलो MLA बीजेपी कडेन आसा आनी बीजेपीचे आमदार बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर आयज जो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ताका आयज मरे आपलो मनीस म्हणून घेता आनी तेजी कारवाय कांयच करिना. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाजी 15 वेर गोंयांत येता. गोंय विधानसभेच्या वांगड्या कडेन वार्तालाप आनी सांजे काणकोणा श्रमधाम संकल्पनेंतल्यान बांदिल्ल्या घरांचें लोकार्पण जातलें. काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकारान मिडियाक ओम बिर्लाच्या कार्यावळीची म्हायती दिली. येता त्या 15 तारखेर आमच्या लोकसभेचे सभापती स्पीकर अध्यक्ष ओम बिर्लाजी गोंयांत येता आनी त्या निमित्तान 2 कार्यक्रम जे आसा न्ही आमी प्लॅन केल्ले आसा. ह्या दोन्ही कार्यक्रमाची विस्तृत म्हायती तुमकां दिवपा खातीर आमी विशेश करून तुमकां सगळ्यांक आपयल्लें आसा. ओम बिर्लाजी फाल्यां म्हणजे 14 तारखेर रातचे गोंयांत पावता आनी गव्हर्नर रेजिडेन्सीचेर ते रावतले आनी त्या उपरांत जो एक कार्यक्रम जो आमी प्लॅन केला तो आमच्या एसेंब्लीन प्लॅन केल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक ते विशेष करून आमच्या सगळे विधानसभेचे आमदार हांकां एड्रेस करतले. त्याच बरोबर माजी आमदार आसात, माजी खासदार आसा तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आपयल्लें आसा. विशेष करून प्रोमिनंट आमचे अधिकारी आनी बाकीचे लोक आसात तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आपयल्लें आसा. ह्या कार्यक्रमाचे जो मुख्य हें आसा की लोकसभेचे सभापती आमकां विशेष करून एका विशयाचेर आमकां एड्रेस करतले की हल्ली आमचो जे टार्गेट आसा, ध्येय आसा विकसीत भारत 2047 म्हणजे भारत देश स्वतंत्र जाले उपरांत 100 वर्सांच्या पर्यंत आमचो भारत देश खंय व्हरपाचो आनी कशा तरेन फुडें वचपाक जाय आनी तातूंत आमचे आमदार आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांची भुमिका कितें आसा अशा तरेचो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा. दुसरो कार्यक्रम जो आसा तो काणकोण जातलो. काणकोण गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी जे जस्ट आमच्या पोलीस स्टेशनाचे ऑपोजीट जे आसात थंय कार्यक्रम जातलो. तो कार्यक्रम 4 वरांचे संबंद जातलो आनी तो कार्यक्रम जो आसा
आम्ही काणकोण म्हालांतल्यान श्रमधाम जी कन्सेप्ट जो आम्ही सुरू केला त्या श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जी आम्ही काणकोणच्या कार्यकर्त्यांनी काणकोणच्या जनतेन बाकीच्या लोकांनी आमच्या सगळ्याच्या प्रयत्नांतल्यान 20 घरां कंप्लीट जाल्लीं आसा. ह्या 20 घरांची चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा तो लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी हांच्या हस्तेन जातलो. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि निखिल जल्मी. कुटबण जेटी, चिंचणी आणि असोळणे पंचायत हॉल, भलायकी केंद्र, पोलीस आउटपोस्ट, विजेचे सब सेंटर, नॅशनल हायवे 66 बायपास असे हुमकळत उरिल्ले विशय घेवन वेळीचे लोकप्रतिनिधी आयज मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यांत पावले. जाग्यार घालता भिवपाची गरज ना, वेळी जाग्यार घालतात, मुख्यमंत्र्यान ताका उतर दिला. वेळी मतदारसंघात पंचायत बिल्डिंग, कुटबण जेटी, सालझोरा तळे, नुस्तेकारांचे विषय, स्क्रॅपयार्ड, मुळावे भलायकी केंद्र, पुलीस आउटपोस्ट, विजेचे सबस्टेशन असे साबार प्रश्न सुटावे जावपाची वाट पळयतात. मंगळारा आमदार क्रूज सिल्वान सरपंच, उपसरपंच आणि सगळ्या पंचांक बरोबर घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसाची वाट धरली. आधी ऐकूया क्रूज सिल्वाच्यो अडचणी. आता आमची सोलना पंचायत आसली, आता मेन इश्यू जाल्ले आमचे प्रपोजल गेला 2 पंचायत घात जायती वर्सां जालना, एक चिंचिणी आनी कासोलना. सो आता सीएमा बरें ते मांडले, सीएमान रोखडे GSIDC फोन मारला आनी GSIDC रिप्लाय दिला की तो प्रोसेस चालू आहा. सो ते बेगिनी आता टेंडर जावन ते काम स्टार्ट जातलें. दुसरें आसलें आमचे हेल्थ सेंटराचे, ती चिंचिणी हेल्थ सेंटर आहा तो अपग्रेड करपाक, तो एक्सपांड जावपाक जाय. कित्याक थिंगा ती एरिया कवर करता ती खूब आहा, जायते विलेज कवर करता. ते भाशेन आमची वेल्ली आमचो हेल्थ सेंटर हें आहा, सब सेंटर आहा, थिंगाय आमकां ते स्टाफ ना तोय सांगला. प्लस वेल्ली आमचो कुडबण डॉका थिंगा फिशींग जेटी थिंगा मोर दॅन 5000 लेबर्स असतात, पण थिंगा सॅनिटेशन ना. फाटीं ते पोर्टेबल टॉयलेट्स घातले ते अजून बंद आहा. थिंगा ताणें इन्स्ट्रक्शन दिलां, तांकां गायड केलां ते ओपन करपाक. फ्युचरान आनीकय वाडपा थिंगा स्ट्रक्चर तेजे टॉयलेटा ब्लॉक्साचे. प्लस आमचे ड्रामापूर आहले आमचे लायटीचे इश्यू आहा. प्लस थिंगा सब सेंटर आहा, थिंगा स्टाफ आसना. सो स्टाफाकूय ना. वेल्ली आतां प्रायमरी हेल्थान फोन मारून दोतोराक सांगला दिसा एक पावटी बिका एक तरी धाड म्हणून थिंगा स्टाफ दवर म्हणून. प्लस सालझोरा लेकाचो एक इश्यू जाल्लो दिसान, सालझोरा थिंगा उदक पंप करून कितें मार्मागो वास्को सप्लाय करता म्हणून. सो थिंगा लोकांचो इश्यू आहा तो आमी सीएमा बरें घायला. सो ताणें आमकां एक रिप्रेझेंटेटिव्ह दी म्हणला, कित्याक ती कितें कॅपेसिटी आहा ती त्या लोकल्सां ती एग्रिकल्चराक पावता. ती थिंगा सप्लाय केली जाल्यार त्या लोकांचे एग्रिकल्चराक माल पडटा. गावातल्या भौशीक कामांक घेऊन हरशी सरपंच आणि मुख्यमंत्र्याचे मेळप जायना, पण क्रूज सिल्वान थळावो सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्यांकय ती संद मेळोवन दिली. आमदार कितें मागतात, सत्ताधारी कितले दितात ते सरपंच पंचांकय कळपाक बरें. लॉंग पेंडिंग इश्यू आसलेलो आमगेलो पंचायत घर एंड मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स. सो आज आमकां एक बरो उतर मेळ्ळा, सीएमान दिला. MLA एफर्ट आहा, पंचायतीक कंटिन्युअस प्रोसेस करताली ते आमगेले फर्स्ट फेज तो घेत म्हण. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आनी दुसरो म्हणटा सदांचो लॉंग पेंडिंग इश्यू म्हणटा नॅशनल हायवे 66चो लोकांगेलो एक डिमांड आसलो बायपास जावचो आनी एकूच म्हण. सो सीएमान आतां इन्स्ट्रक्शन दिला CE बरें वचोन तो आमी एकूच म्हणून दाखोयच म्हण रूट खंयच्यान सोन तो आनी फिजिबिलिटी आहा आनी लँड अवेलेबिलिटी आसल्यार ही वील लूक इन टू द मॅटर. सो तो एक आमचो हेल्थाचो एक आमचे अपग्रेडेशन ऑफ द हेल्थ. आणि वेळी ते गोंयची राजधानी असो पयशिल्लो प्रवास करून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक मुख्यमंत्र्यान उतर दिला खरें, पूण पयशिल्ल्यो गजाली केन्ना लागीं येतात ते पळोवचें पडटलें. आयकात मुख्यमंत्र्याक. पंचायतीचे कन्स्ट्रक्शन ऑफ पंचायत हॉल आशिल्लो जाल्यार पंचायत बिल्डींग आशिल्लो. थोडे कडेन ती कुडबण जेटी आहा थंयसरल्या त्या फिशरमॅनचो इश्यू आशिल्लो. अशे वेगवेगळे इश्यूज तेंच्यांनी दिल्या. सो बींग खंयचे वेरियस इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर हांवेंनूय म्हज्या OSDक इन्स्ट्रक्शन दिलां. स्टेप बाय स्टेप ते इश्यूज जे आसा पळय न्हू ते रिजॉल्व जातले सांगलें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. मंगळारा पुराय गोंयभर गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान सेंट एंथोनीचे फेस्त भक्तिभावान मनयले. ह्या निमतान व्हडा संख्येन लोकांनी सेंट एंथोनी खुर्साचो उमो घेवन बेसाव घेतले. पळयात गोंयभरचे कांय भक्तिमय खीण. आमी
म्हळ्यार सांता दोनशे पुरसाचें आहा आनी आयज व्हडलें धबधीक फेस्त 13 दीस आमी नोयना आनी सगळें करून आमी आयचे फेस्ताक सेलेब्रेशन आमचें मीस करता आनी हो पुरीस आमचो हें जाल्लो मोडलेलो तो आमी सारको घडून हाडला आनी जायत्या जाणांनी आदार दिला मेन आदार दिला ते मनशाचें आमी नांव घेयना पूण तेणें हें सगळें वावर करून दिला आनी जायत्या जाणांनी तितून हातबोट घातला हें आमी आतां पुर्वजांचें फेस्त मोर देन 200 years जातले. आयज हो जो आमचो फुरीस आहा हो सारको व्हडलो मिलाग्रेचो फुरीस. हांगा आमी क्रिस्तांव हिंदू हे कितेंच भेदभाव करिना ह्या फुरसा कडेन स्पेशली. आनी तो आयज मागण्याचो कोणाचें शेणलें कितें हांगा सांगलें करीत रोखडेंच मेवता. हांगासर कोण कितें मागून वयता तेजी तो सगळी इच्छा पूर्ण करता. म्हूण आयज आमचे हो मेस्ता भाटाचो तसो न्हू आख्खे मेर्शेचो हो फुरीस आनी मिलाग्रीचो फुरीस म्हणून फामाद आहा. पणजे एक ल्हानसो वाडो आसा पोर्तायज ह्या वाड्यावयल्यान हांव उलयतां. तशेंच आयज मीस आसता सांजचे आनी 8 सुमार लादाईंच्यान सगळे आमच्या वाड्यावयले लोक एकठांय जाता आनी आपली मागणी आहा ती मागून आपली विनंती व्यक्त करता. वर्सान वर्स आमी सगळे वाड्यावयले भुरगे एकठांय जावन तशेंच दुसऱ्या वाड्यावयले एकठांय जावन भुरगे हे फेस्त सेलेब्रेट करता. आनी पोरूं आमी एक पणजेची इगोज हो देखावो म्हणून केल्लो आनी ह्या फाटी आमी शिवोलेची चर्च केल्ली आसा. दुबल्या धाकट्यांच्या गरजांक पावपाचो. दुबल्या धाकट्यांची ताणें सदांच सेवा केली. दुबल्या धाकट्यां सगळें हुस्को दवरलो. आयज आमकां एकूच संदी सगळ्यांक पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून, दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक, देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक, आनी तिसरे सुवातेर आमी दुबल्या धाकट्या सगळें सदांच उदार जावन आमकांच चिमटो काडून दुसऱ्यांक आमी आदाराक पावूंक आयची ही परब आमकां सगळ्यांक उगडास करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 37वो राष्ट्रीय खेळा सर्ती 2023 घडोवन हाडपाक गोंय सज्ज जाला. त्या संदर्भात सगळी तयारी जाल्या. 18 जुनाक मास्कॉट लॉन्च जावपाचें आसा. अनुराग ठाकूर, पीटी उषा, मॅरी कॉम उक्तावण सुवाळ्याक हजर रावतली. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. पळयात. 37th नॅशनल गेम्साचो एक पार्ट आणि अत्यंत महत्वाचें तेका स्वरूप आसा तो म्हळ्यार तो मास्कॉट लॉन्च. येता ते 18 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर तेजो दिमाखम शुभारंभ आनी तेजें लॉन्चिंग आमी करपाचें ठरलेलें आसा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी. ह्या सोहळ्याक आमच्यो आयओएच्यो अध्यक्षा मॅडम पीटी उषा आणि त्याच प्रमाणे आमच्यो ऑलिम्पिक मेडलिस्ट मॅरी कॉम ही एक स्पेशल इन्वायटी म्हणून तिका आमी इन्वायट दिल्लो आसा. कारण ज्या तरेन आमची प्रिपरेशन जें सुरू आसा सबंद गोंय भितर जितले 43 डिसिप्लीन आणि 28 जाग्यांचेर ह्यो सगळ्यो मॅचीस जावपाचे आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज बरेचशें काम मुखार वता आणि काम मुखार वता आसतनाच स्लोली जितले जितले आमकां काही गोष्टी कार्यक्रम घडोवन हाडपाक जाय ते कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर आमी तत्परतेन काम करतात. म्हजें ऑफिस जें आसा तें सॅटरडे संडे इवन लेट इन द इव्हिनिंग सुद्दां रावन सगळें काम करतात आणि आमची एक तयारी आसा की द बेस्ट पॉसिबल म्हणजे यशस्वी अशी हे नॅशनल गेम्स आयोजन करून सबंद भारता भितर आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावलां आमी मारिल्लीं आसा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार.
मान्सून गोंयांत दाखल जाल्लो आसलो तरी जुनाचे सुरवे सावन ते आतां मेरेन फकत मडगांवां 10 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 2 दिसांक घोग्यांनी पावस पडूं येता. मान्सून गोंयांत दाखल जाल्लो आसलो तरी जुनाचे सुरवे सावन ते आतां मेरेन फकत मडगांवां 10 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 2 दिसांक घसघशांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदू मे म्हयनो सामको रखरखत्या गरमेन गेल्ल्यान लोक दोळ्यांत तेल घालून मान्सूनाची वाट पळयताले. पूण हे फावट मान्सूनाची सुरवातच ठिसूळ जाल्ल्यान लोकांची निरशेवणी जाली. मडगांव सोडले जाल्यार सगळ्या शारांनी 10 मिटरा परस कमी पावस पडला. पणजे फाटल्या 24 वरांक फकत 0.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. फुडल्या 4 सप्तकांक भारतांत कमी पावस पडटलो असो अदमास स्कायमॅट हे प्रायव्हेट हवामान एजन्सीन उक्तायला. मान्सून सुमार सप्तकभर लांबायेर गेल्ल्यान राज्यांत पावसाचो उणाव 50% लागसार पावला. अजून नेट ना मान्सूनाक. चडशा शारांनी 10 सेंटीमिटरा परस कमी पावस. पणजे फाटल्या 24 वरांक फकत 0.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद. राज्यांत पावसाचो उणाव 50% लागसार. 14 तारखेक गडगडा सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या सप्तकात हवामानाची खाशेली शिटकावणी नासली तरी लोकांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. बोटधन्यांक फुडले शिटकावणे मेरेन सादूर रावपाचो सल्लो दिला. 14 तारखेक मध्यम पावस. हवामानाची शिटकावणी ना. लोकांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय असो सल्लो. बोटधन्यांक सादूर रावपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.